Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. ती फायलीचेर खंय तरी सीएमान डिस्कस म्हणून बरयल्ली आसा आनी ती फायल वयर गेली ती परत येयली डिस्कस म्हणून. तर आमी सगळे ठरयलां आसून सगळें जाल्लें ऑलरेडी सगळें पॉझिटीव जाल्लें आनी आमी सगळें शेतकऱ्यांक सांगलें त्या प्रमाणे आमी सगळे शेतकऱ्यांक सांगलें शेतकरी खूश जाले आमी आमची फॅक्टरी आमची चालू जातली आनी तितून आसलें. आतां 2 म्हयने जाले तेजी कांयच येत ना म्हणजे आतां टेंडर जातलें कांय तें कळना म्हणजे आमकां आतां सद्याक आमी सगळ्यांक कॉन्टेक्ट केलो. एडमिनिस्ट्रेटर विचारलें आमी फाटीं तेन्ना एडमिनिस्ट्रेटर म्हणटा आपल्याक वयर धाडलेलें आनी तें अजून कांय ना पूण म्हाका एडमिनिस्ट्रेटर सांगलें कितें एकदां आपली सायन जाली म्हणून सांगलें सीएमाची तितून एडमिनिस्ट्रेटर सुद्दां फॉल्टी आसली तर पूण आमी सुविधा समिती म्हणून जर शेतकार हांगा आसा म्हणजे शेतकाराचे प्रतिनिधी जाल्यार हेचें कितें जालें हें शेतकारांक सांगपाक आमचे कडेन उतर ना आनी तें जर उतर नासत जाल्यार आमी सरकारान अपॉयंट केल्ले सुविधा समितीचेर ऊस उत्पादक सुविधा समितीचेर रावन अर्थ कांय ना. कित्याक आमी शेतकारां हेजे बद्दल बाबा आमी शेतकाराक कितें बेनिफीट दिलें हे सुविधा समितीचें हें सांगूं जर शकना जाल्यार आमी हांगा कित्याक रावपाक जाय. एक जबाबदारशी काय ना ती सर्टिफिकेटीचेर आमच्या मागण्या त्या मिनिट्सां कितें तें आमकां कळपाक जाय. त्याच बरोबर शेतकारां जी खंयचीय बँक लोनींग करतली ती तेजे कडेन मागता संजीवनी बंद आसा तेन्ना तुमी ऊस खंय घालतली तेन्ना संजीवनी बंद आसतना ऊस वयर वचून ताका कमी किंमत मेळोन तो शेतकार त्या रिणांतल्यान सुटना. हेजे खातीर आमी त्या मिनिट्सां कितें तें कळपाक लागून हे मिनिट्सां आमी जाता तितले बेगीन मागले. संजीवनी साखर कारखान्याचो एडमिनिस्ट्रेटर म्हणटा वयल्यान आदेश येता तेचें पालन करता. ना कित्याक खातीर तेन्ना आमी तांकां सांगलां प्रोजेक्ट येतलो म्हणून कित्याक आमी तो टेंडर काडला तो फुडल्या म्हयन्यान तो बंद जातलो दॅट इज फॉर RFQ दॅट इज रिक्वेस्ट फॉर कोट. एकदां तो प्रोसेस सोंपलो दॅट इज मार्च एंडा पर्यंत तेन्नाच्यान जे कोण इंट्रस्टेड पार्टी आसा पळय तांचे कडेन आमचे डिपार्टमेंट ऑफ प्रायवेट पार्टनरशीप एंड हे प्लॅन PPP म्हणटा आमी ते फुडें घेतले ही सगळी जी आसा पळय ती तांचे कडेन आसा. आमचे हांगा कितें कशें आसा आमकां वयल्यान जे आदेश येता ते आमी फॉलो करता. नोटिफिकेशन आयलो तो आमी फॉलो केलो फंड्स आयलो तो आमी डिस्पर्स केलो. सो परत एकदां तांची सरकारान दिशाभूल केल्ल्या कारणान ते आतां परत डिस्टर्ब जाल्ले आसा आनी तेंच्यांनी सरकारा कडेन मागणी केल्या की अजून पर्यंत सरकार क्लियर कट तांकां सांगना की ही फॅक्टरी सुरू उरतली जावं इथनॉल प्रोजेक्ट हांगा जातलो ऊस लावपाचो काय ना हेजेर एक क्वेश्चन मार्क पडून आसा. आनी त्याच प्रमाणे आतां तेंच्यांनी परत एकदां सरकाराक मागणी केल्ली आसा की सविस्तर तांकां जे मिनिट्स आहा ते दिवचे जेणे करून तांकां कळटलें की आतां ह्या हो एक सिजन गेलो परत फुडल्या सिजन येवपाचो जालो तेन्ना ऊसाचे क्रॉप हे कॅश क्रॉप आहा ते लावपाचें काय ना आनी जवळ जवळ हेजेर 700 वयर शेतकार ह्या ऊसाचे पिकाचेर डिपेंड आसा. तेन्ना म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान तांकां परत एकदां फायनल स्टेज कितें ती सांगपाची गरज आसा आनी त्या मुळे हे सगळे शेतकार आयज जमोन तेंच्यांनी हांगा आयज मिटींग घेतलेली आसा आनी मिटिंगे उपरांत इवन जी सरकारान फाटल्या फावटी एक कमिटी नेमलेली ऊस सुविधा कमिटी जी नरेंद्र सावयकर हेंच्या अंतर्गत आशिल्ली आनी ही सुविधा आशिल्ली की हांगासर इथनॉल प्रोजेक्ट जावचो म्हणून तेन्ना ह्या सुविधान 2 वर्सां कमिटीन ह्या कांयच केलें ना म्हणून संजीवनी सुगरकेन ऊस उत्पादक जे शेतकरी आसा तेंच्यांनी आयज ह्या संघटनेंतल्यान तेंच्यांनी रिजायन दिल्लें आसा असो तेंच्यांनी स्टेटमेंट जो आहा मिडिया मुखार मांडलेलो आसा. धारमनडीच्यान प्रोडेंटा खातीर विवेक प्रभू.